पाणी ना कितले दीस झाले? 2 महिने झाले पाणी आम्ही दुसऱ्याच्या नळाच्या कापायचे ना. ऐकतो तुला ऐक. ऑपरेटराक विचारले, ऑपरेटर सांगता साहेबाक सांगा. टँकर आलो बी साहेबाक चल म्हणटा साहेबाकडे. आम्ही विचारले ना कोणा एक्स्ट्रा उदीक जाय जाल्यार साहेबाकडे. आता तुम्ही हांगा आयले तेन्ना कितें तुमचे देवदवरले हेचे कडे हे कडे साहेबा कडेन जाल्यार तुम्ही कितें सांगला त्यांनी आश्वासन? साहेबान सांगला आता आपण येता म्हणून पळोवंक म्हणून. कित्या खातीर पाणी ना? आम्ही त्यांना काय सांगला म्हणा साहेबा जर तर आमकां पाणी मेळना जाल्यार आमी डायरेक्ट वचून थंय आमी आदलेरी करता. कित्या खातीर पाणी ना अशें म्हणटा ते? कित्याक बाय आतां आमकां काय खबर ते सांगतात न्हू. टँकर येना तुमच्या गांवांत? टँकर येता पण टँकराची पाणी खोदून आनी ताळो आमचो बसता. आमकां संवय ना त्या टँकराची खोदून पाणी येता न्हू ते. कितले फावटी येता दिसाक टँकर? सकाळी एकदाच येता. आणि ते बी अर्दी आयदनां मेळटा अर्दी मेळना. काल सकाळी येयल्ले. ते बी कळसो भरून दिना फक्त बॅरल भरून घ्या म्हणून सांगता. बॅरलतले उदीक पिवपाचे आणि ते बी रस्त्यार दवरता आम्ही बॅरल. कळसो कित्याक भरूंक दिना ते? साहेबान सांगला साहेबांना सांगता टँकरवाले बॅरल ते रस्त्यार उदीक दवरलेले रातभर ते ते सांगता बेरेलात भरूंक बेगीन जाता. आमच्या भुरग्यांक दिवपाचे काय उदीक पियो. लाईटचे प्रॉब्लेम जाता म्हणजे पंपाक परत प्रॉब्लेम जाला. आता परत कितें एअर जाला कितें म्हणटा तो आता साहेबीन पळयता म्हणटा एअर जाला जाल्यार. मग हेजो आता आमी ह्या एका वर्साक खूबच प्रॉब्लेम जाला. हेजे पयलीं जातालो पण इतलो जायना. पयल्यान तरी उदीक येता. 4-5 फावटी येयला म्हणटा पळय त्याच्या उपरांत कोणूच येवन ना साहेब 2-3 येऊन गेलो पण एकदा पंप जवळ तो पंप घातलो सगळे ते केले. पंप दुसरो घालून पळयलो सगळे केले. साहेब आपले वचून ते वचून पळयता सगळे टेक्निकल. तो म्हणटा आतां टेक्निकल प्रॉब्लेम कांयच ना हेका पंपाक. पंप सारको आपण त्यांचे कोण व्हरून पळयलो चेक केलो तेका पंपाक कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणटा. आतां जर एअर खंय जाला जाल्यार मातशें चेक करुया म्हणटा. आतां येता म्हणटा काल तिने एअर वाल धाडल्या आतां पळया म्हणटा चेक करून. धाव्या गांवांत अशें केन्ना जावं जावं ना.